नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव तुमकां परत एकदा येवकार दिता. आज आमी आसात विजय सरदेसाय यांचे बरोबर आनी आमी तांचे कडेन उलयतात तांचे राजकारण आनी गोंयकारपण. पूण आतां ते काँग्रेसी बरोबर गेल्यात. म्हजो फुडलो प्रश्न तांकां तोच आसतलो. बीजेपी नाका वेगळे वेगळे कारणां खातीर, पूण काँग्रेस जी पळय तुमी साथ धरल्या ती काँग्रेसी बी दिशा नाशिल्ली, धोरण नाशिल्ली, भुमिका ना. आतां जो दोन कमी पडले ते विश्वजीत एक घेवपाना म्हणून ना. सो हे सगळे जे पळय कितें राजकारण आसा ते घुसपागोंदळाचेच राजकारण अशें तुका दिसना. पळय दोन वस्तू आहा. विकल्प जाय. दर एक वस्त एक इन्कम्बन्सी आहा, तर एक एंटी इस्टॅब्लिशमेंट फिलिंग आहा, जाल्यार ताका ऑल्टरनेटीव कितें हो आमी तयार करचोच पडटलो. आतां गोंयान आमच्या राजकारणाक कॅन्सर कितें व्हडलो कॅन्सर म्हणटा तो डिफॅक्शन. सगळे लोक विटल्या की हे कित्याक जाता की देर इज डिफेक्शन आफ्टर इलेक्शन, देर इज डिफेक्शन बिफोर इलेक्शन. आता तुवें एग्जाम्पलान दिल्या की दुसरीच विचारधारा आशिल्ले लोक इलेक्शनाच्या पयलीं बीजेपीन वता. जेन्ना रस्त्यार जो मनीस भोंवता तो म्हारगायेचेर बेजार आहा, म्हादय विकली म्हणून बेजार आहा, सगळ्या कारणां खातीर बीजेपीचेर विटला. तो मनीस ताका निग्लेक्ट करून ताजो म्हणल्यार विचार तकलेन घेना आसतनाच निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी बीजेपीन जॉईन जाता. हे कित्याक जाता? सो देर इज डिफेक्शन पोस्ट इलेक्शन, देर इज डिफेक्शन बिफोर इलेक्शन. आता ही जी बीजेपी आसा नवी, ताणें असो विचार केला की तांकां खबर आहा ते पडटले म्हणून. ताणें एक सर्वे केलो, तातूंत सिंगल डिजीट येता म्हणून. आतां तो डबल डिजीट कसो करप? सो सगळ्या पक्षांनी जे कोण जिखूंक शकता तांकां ताणें उखल्ले. आमच्या पक्षांतलो जयेश साळगांवकर गेलो, काँग्रेसींतले कितलेच जाण गेले, मगोंतले लोक जे उमेदवार जावपाचे आहा ते मगो शिव घेवन सगळ्याक भोवले, ते जॉईन जाले. हे सगळे डिफेक्शन म्हणटा ते हो प्रॉब्लेम इज नॉट ओनली आफ्टर इलेक्शन, नॉट ओनली वॉट द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाजीस, बट इट इज बिकम अ कॅन्सर फॉर गोवन पॉलिटिक्स. आता हाका वखद कितें? हाका वखद एक प्री पोल अलायन्स, हाका प्युअर मेजॉरिटी दिवप. बरें, हो बीजेपीक विकल्प कसलो? बीजेपीन 50% तिकिटी ओल्ड फेसिसांक दिल्ल्यो आहा. हे पयलें म्हळ्यार 50% ऑफ बीजेपी टिकेट्स आर फॉर ओल्ड फेसीस. 50 म्हळ्यार तांणी 15 टिकिट्यो तांणी डिफेक्टरांक दिल्या. 40 15 लोक डिफेक्टर आहात. 65% of their tickets are given to old faces. As against that, Congress is giving 75% tickets to new faces. In my party, with the exception of me, both my candidates are new faces. काँग्रेसीचे दिगंबर सोडलो जाल्यार आनी एक आलेश सिकेर पयलींच्यान परतो येता, हो सोडलो जाल्यार सगळे न्यू फेसीस. सो नवे चेहऱ्यांक एक चान्स दिवप हो एक ऑल्टरनेटीव जावंक शकता. आनी हे नवे चेहऱ्यांक जर फुल मेजॉरिटी दिली जाल्यार डिफेक्शनाचो कॅन्सर गेलो. सो म्हाका दिसता गोंयचे जनतेन, सुसंस्कृत जनतेन काडूंक जाय की एक बरी लायनअप जी बीजेपीन दाखयल्या हेवी वेटाची. केन्ना केन्ना अशें जाता की हेवी वेट्स चड आसतकर बोट बुडटा. सगळेच तर हेवी वेट आहा, रवी नायक, बाबूश मोन्सेरात, हे व्हडली नांवां, हे सगळे घेवन बोट बीजेपीची बुडूंक शकता. आनी ही गोंयान जातली अशें म्हाका दिसता. आनी बुडोवपाची गरज आहा. गोंयचे जनतेक जर स्वाभिमान आहा, गोंयचे जनतेक जर दिसता की हे डिफेक्शन हो खरो कॅन्सर, जाल्यार हे करपाची गरज आहा. बरें, आतां तूं म्हणटलो काँग्रेस कशी डिफरंट, दीस इज डिफरंट. काँग्रेसीक जाय म्हणून हे जावंक ना. बीजेपीन तांची घाण फ्लश आउट करून व्हेली म्हणून काँग्रेस आपशींच निवळ जाली. आता काँग्रेस एक रिजनल पार्टी, काँग्रेसीच्या मोगान कित्याक पडटा आनी नवे पक्ष कित्याक न्ही? लेट अस लूक एट दॅट. पयलें म्हणल्यार गोंयांत काँग्रेस एक भायलो पक्ष म्हणून धरनात. जे तृणमूल एक बंगाली पार्टी, नाजाल्यार दिल्ली एक दिल्लीची रिजनल पार्टी अशें आमी पळयतात. आप दिल्लीची रिजनल पार्टी, तशें काँग्रेस ही गोंयचोच पक्ष अशें धरतात. कित्याक इतिहास आहा. ओपिनियन पोल कितेंय जावं, इंडियाज फर्स्ट रिफरंडम, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीज फर्स्ट रिफरंडम वॉज गिवन टू गोवा. तो दिलो ना जाल्यार तो जिखनाशिल्ले. जिखपाक जे जॅक सेकेरीन आनी जे दुसरे ओपिनियन पोल नेत्यांनी काम केलें ताजें हांव डायल्यूट करना. बट द फॅक्ट दॅट काँग्रेस गेव इट. बरें, आमी कोंकणी राजभास करपा खातीर एजिटेशनां केलीं, खूब केलें, पूण कोंकणी राजभास जाली, गोंयाक स्टेटहूड मेळ्ळें.
सो आमची अस्मिताय राखपा खातीर काँग्रेसीचो तसो रोल आसा. आतां काँग्रेस सुदरूंक जाय, सुदरपा खातीर स्कोप आसा, कित्याक तातूंत जे थंय सगळी घाण आशिल्ली ती बीजेपीन एक आपली वेल्थ म्हणून फ्लश केली. सो पॉलिटिकल गार्बेज that was accumulating in the Congress party has been taken by the BJP as wealth. हे बीजेपीचे सगळ्यात व्हडलें म्हाका दिसता पॉलिटिकली रॉंग स्ट्रॅटेजी जावंक शकता. एक पार्टी विथ अ डिफरन्स कॅनॉट कम विथ ओल्ड फेसीस, ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. बीजेपी आज इज ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. एक तंबू केला. विश्वास आसा ही जी पळय कितें काँग्रेस आसा ती काँग्रेस तूं पळय जी कितें तत्व मांडला ताजे कडेन सुसंगत आसतली. एक दुसरें काँग्रेसी कडेन युती करतना तुमी कितें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आमचो असो विचार आहा. हे जे प्री पोल अलायन्स आमी केला, पयलें म्हणल्यार हांव प्री पोल अलायन्साचेर उलयता. गेले खेपेचे आनी हे खेपेचे डिफरन्स कितें? गेले खेपे वी वर नॉट इन प्री पोल अलायन्स. सो काँग्रेसीचे पोस्ट पोल एक्सपेक्टेशन जे आशिल्ले की आमी तांचे बरोबर रावंक जाय, दीस वॉज रॉंग अँड दीस वॉज मोरली ऑल्सो रॉंग अँड एथिकली रॉंग. आतां आय एम टॉकिंग अबाउट प्री पोल अलायन्स. आय एम इन प्री पोल अलायन्स विथ द काँग्रेस. पोस्ट पोल आय हॅव टू बी विथ देम. एनसीपी काँग्रेस कशी जाता तशी गोंयान गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस. बरें आमकां ताणी सामकें मायनर केल्या. दे आर मायनॉरिटी स्टेक होल्डर्स इन द अलायन्स, बट द मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स, द मेजर पार्टनर्स ऑफ दीस अलायन्स आर द पीपल ऑफ गोवा. कित्याक काँग्रेसीन खूब प्रॉमिसीस दिल्या, सगळे एक्टिविस्टांक बरोबर घेतल्या, थोड्या एक्टिविस्टांक तिकिटी दिल्या. सो हे सगळे दे स्टँड फॉर सर्टन थिंग्स. पण जे कोळशाच्या विरुद्ध झगडल्या ते वचून अडानीचे हफ्तो घेवन जगूंक शकचे ना, तांकां देव माफ करचो ना. आनी तांणी काँग्रेसीन तांकां बायंडूय केल्या. सोशल बायंडींग म्हणून तांकां सोपूत घेवंक लायला आनी लिगल बायंडींगूय ते करपाचें आहा तांकां एफिडेविटान दिवन. ना एक काँग्रेस जालें. आतां तुमी खरें म्हळ्यार काँग्रेसीन हांव म्हणटा तांकां बीजेपीक जर उडयतले जाल्यार सदांच काल नंदकुमार कामतीन बरयलें 65% वोट्स जे पळय आहा थंय एंटी रुलींग पार्टी आसा गोंया भितर, विरोधकाची म्हणून येतात. ही 65% लोकांक दिसतालें न्ही खंय खंय हे एमजी बरोबर ती सामकी राविल्ली, काँग्रेस लागीं वता, आमी युती करतात करूं ना. ताजे नंतर आम आदमी पार्टी आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा आनी तृणमूल आसा. हांकां ल्हान पार्टनर्स किंवा कशें तरी कशें आसता अलायन्स करचे पयलीं खूब त्रास जातात. एक मेजर पार्टी जी आहा ती दुसऱ्याक ओगीच इट डज नॉट एग्री टू सीड ग्राउंड. पूण एमजी पार्टी ना एमजी पार्टी आता तृणमूल बरोबर कित्याक गेली सांग तूं म्हाका. तांकां वेगवेगळे कारण. एक म्हळ्यार तांकां एक युती जाय आशिल्ली. ना 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 तांकां जाय आशिल्ले पयशे. तृणमूल म्हणल्यार पयशे सोडून काय ना. तृणमूल म्हळ्यार कितें? तृणमुला कडेन वर्कर ना, होल्डिंगा चड आहा. एकूच पक्ष खंयच्या देशान खंयच्या राज्यात आसूंक शकता जाची कडेन होल्डिंगा चड आहा पूण वर्कर कमी आहा. सो अशे पक्षा बरोबर युती कित्याक करप तुवें? फक्त तांचे पयशे मेळटा म्हणून. हे जे पयशे हाडटात ते आनी पयशांनी विकते घेवंक सोदता ही एक ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी आनी एक बंगाली पक्ष हाजे बरोबर सुदीन ढवळीकर कसो युती करूंक शकता? पयशे ना जाल्यार. पूण तूं तृणमुला बरोबर हांव उलयतालो चर्चा ना 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 युतीचे जवळ जवळ तूं तांचे जवळ 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 लॉट ऑफ डिफरन्स बिटवीन द कप अँड द लिप. सगळें लागीं वचून हांवें एक एसर्टेन केलें. तृणमुलान म्हाका एक ऑफर दिल्ली की तूं आमचो मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट, आमी इतले तुजे पयशे मोडटात, सगळे कॅन्डिडेट आमी स्पॉन्सर करतात, तूं तुजो सिम्बॉल सोड. हे हांव उलयतना पार्टी विलीन कर म्हणटा. विलीन कर म्हळ्यार ते एक दुसऱ्या भशेन पॉलिटिकल विलीनूच करानूच ते. पण ते एक स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून म्हाका पटूंक ना. दुसरे हांवें तिका एक प्रश्न घाल्लो तेन्ना की तूं फाल्यां राज ठाकरेक वचून मेळ्ळी तर युती करुया म्हणून तूं ताका सांगता एक गन पॉयंट टू मर्ज कर. तो आयकून घेतलो तुजें? तो जर आयकून घेवचो जाल्यार हांव कित्याक घेतलो? हे प्रश्न पयलो जाता. तूं दिदी आसत, आमी हांगाचे मातशे बारीकशे दादा. सो आमी हे आयकून खपून घेवची ना दादागिरी. दुसरें म्हणल्यार फुटबॉलाक तूं पळय, फुटबॉलाक गोंय आनी बंगाल ट्रेडिशनल एनिमी, दे आर अवर एनिमीज ऑन द पीच, ऑन द फुटबॉल फील्ड. पयलीं गोंयकारांक ते भाड्याचे घेताले प्लेयरांक आनी थंय व्हरून खेळूंक दिनासले, कुसयताले. हे गोंयचे जनतेन विसरूंक ना. आतां आमचे थोडे प्लेयर आसत, पॉलिटिकल प्लेयर जे तांचे खातीर खेळटा आसत, पूण गोंयची जनता हांकां हांगचो जागो दाखयतलेच ऑन द पीच, फुटबॉल पीच एंड इन पॉलिटिक्स. चर्चिल आले माव पळय तो चर्चिल आलेमावान म्हाका सांगला एकदां की बाबा तुका फुडार आहा म्हणून, तूं हांचे बरोबर वचनाका, तुका फुडार आहा म्हणून. आतां म्हाका कळना, तेच म्हणटा न्ही तुका प्री पोल डिफेक्शन, प्री पोल डिफेक्शन, बिफोर इलेक्शन डिफेक्शन जे जाता, दिस इज अनहर्ड ऑफ.
जे पक्ष आशिल्ले बरं एनसीपी म्हणते महाराष्ट्र चलयता मरे तांकां सोडून तुम्ही तृणमुलान वतात इश्टाची पार्टी म्हणजे शरद पवार कमी पडटा बीजेपी डेस्परेटली एनसीपी काँग्रेसी बरोबर युती करपाचो प्रयत्न केली ते तांचे ते काँग्रेस आनी एनसीपीचे तातूंत हांव उलोवंक सोदना ते तांणी उलोवपाचें हांव तुका सांगूंक सोद ते म्हजें हांवूय तांचे कडेन 7 सिटांचेर आशिल्लो आमचे 2 जाण गेले आमी 5 सिटांचेर आमचे ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमायज जाले म्हाका दितना 3 दिले म्हजेरूय म्हाका अन्याय जाला असो दिसता म्हाका दिसता की फोंड्या धर नाजाल्यार काणकोण धर नाजाल्यार सांत आंद्रे आमकां सीट मेळूंक जाय आशिल्लें ते मेळना पूण आय गट द ह्युमिलेशन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ गोवा आतां हे इलेक्शन एक क्रुशियल इलेक्शन आनी हांव ताजें म्हणटा की इलेक्शन जालें पूण जर सत्तेर आयले जाल्यार तुमकां जर अशेच तरेन तांणी जर घुटलावपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार कितें जातलें हांव तुका एक सांगूंक सोदता हे बघ एक सामकें लक्षांत दर तुका तुजी पळय जे कितें इमेज आसा ताका लोक भितात ताका बीजेपी भिता ताका काँग्रेस भिता ताका बाकी पण तुका एकलो धरून टार्गेट करपाचो प्रयत्न सामको वेगवेगळ्या तरेन चलता गोंयचे जनतेक जें कितें जाय ते आमी करतले म्हाका दिसता आमी जो स्टेप घेतलो तृणमुलान भितर गेले ना वो तृणमुला बरोबर युती केली ना हातूंत आमी एक प्रूव्ह केलें की वी आर नॉट फॉर सेल आनी म्हाका दिसता गोंयची जनतेन हें बरें घेतलां हांव जेन्ना डोर टू डोर भोंवना तिनूय मतदारसंघांनी आनी इवन काँग्रेसीच्या मतदारसंघांनी जंय हांव गेला थंय म्हाका लोकांनी म्हणलां की तुवें बरें केलें तूं तांचे बरोबर गेलो ना तो आतां म्हाका एक निमाणो म्हजो प्रश्न आसा म्हाका तुवें गोंयची जनतेक सांग पळय तुका समजा कळ्ळें की काँग्रेस कशें तरी जायना सत्ते कडेन पावना आनी बीजेपी जर करता सरकार अशे वेळार तूं कितें प्रिफर करतो हांव स्वाभिमानी गोंयकार हांव बीजेपी कडेन कसलोच संबंध आतां दवरूंक शकना बीजेपी हो पक्ष इट इज नो लॉंगर दॅट पार्टी आतां पर्रीकार ना पर्रीकाराची तत्वांय ना आनी ताची कितें लिगसी आहा ती ताणी मारल्या पूण तूं म्हणजे काँग्रेसींतले अर्दे लोक ताणी घेतल्यात अर्दे लोक घेवन फायनली बीजेपीच चलयता ते एक जालें दुसरें म्हणल्यार आमी प्री पोल अलायन्सान आहा आमचो धर्म जाता की आमी बरोबर रावप आनी तुका सांगता हांव ओपोजिशनान बसचें पडलें जाल्यार ओपोजिशनाचो रोल एक बरो रोल घेवपाक म्हाका चड खोशी आहा आजवर हांव अशें म्हणना की आमी ओपोजिशनान बसतले म्हणून आमी सरकार घडयतलेच आनी घडोवपा खातीर जें कितें करूंक जाय तें आमी करतलेच पूण टायम पडलो जर ओपोजिशनान बसपाचो जाल्यार आमी जनतेक जाय की आमी ओपोजिशनान बसचे आमी ओपोजिशनान बसतले आनी आय एम नॉट अनकम्फर्टेबल अबाउट इट पूण एक म्हाका तुका सांगूंक जाय हांव परते म्हणटा की ह्या अलायन्सान सिनियर पार्टनर म्हणटा गोंयची जनता म्हणून सो लोक कितें घुसपता ते गोंयचे जनते म्हळ्यार आमी परते वतले की बाबा हें करता तें सारकें करता वो ना आनी देर आर चॅलेंजींग टायम्स अहेड 2024 मेरेन एक खंयचोय नॉन बीजेपी सरकार तो घडोवप आनी तो टिकोवन दवरप हें सोंपें न्ही कित्याक आयच्या हातूंत दीस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ एक्विजिशन्स एंड मर्जर्स उखलतात तुका सोमतोच ना नपच्छाद करतात असल्या राजकारणान स्टँडींग युअर ग्राउंड विल बी अ चॅलेंज एंड वी विल टेक अप दीस चॅलेंज आमी विजय सरदेसाय कडेन उलयले ताणें एक म्हत्वाचो मुद्दो मांडला की हे जे पळय युती जातात तातूंत भितर सिनियर पार्टनर आसा लोक मतदार आनी हे मतदार फुडल्या 12 दिसान आपले मत दिवपाचे आसात फुडार ठरोवपाचो आसा फकत राजकारणाचो आनी राजकीय सत्ताधारी पक्षाचो न्ही तर गोंयचो म्हाका दिसता गोंयचो फुडार ठरोवपी वेंचणूक अवघ्या 12 दिसांचेर आयिल्ली आसा आनी तुमी तुमचें मत खूब म्हत्वाचें विचार करून दितले अशें आमी आस्त बाळगितात विजय बाब तुम्ही या प्रचाराच्या धामधुमीन इतलो वेळ आमच्या खातीर काडलो आमी एक ताका सादें हें केलां टीम गोवा म्हणून टीम गोवा टू सेव्ह गोवा नाव फाल्यां सेव्ह जावचें ना तें आजूच करूंक जाय इतलो वेळ आमच्या खातीर काडलो हाजे खातीर हांव तुमचो व्यक्तिशा उपकार मानता धन्यवाद नमस्कार गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आज आमचे बरोबर आसा विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय तुमकां हांव येवकार दिता इलेक्शन सामकें हाजे इतले धामधूम चल्ल्या अशे वेळार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो एक आलेख घेवप गोवा फॉरवर्ड पक्षान फाटल्या 5 वर्सांत कितें केलें आनी ह्या वेंचणुकेक तुमी कशें फेस करतात हे एक पयलो प्रश्न हो आसतलोच सो गोवा फॉरवर्ड पक्षान फाटल्या वेळ 4 तिकेटी लढयल्ल्यो ह्या वेळार तुमी 3 लढयतात फाटल्या वेळ तुमी काँग्रेसीच्या जवळ जवळ काँग्रेसी बरोबर तुमी नाशिल्ले आनी गोवा फॉरवर्ड भाजपा बरोबर नाशिल्ले सो हो प्रवास तुमचो कसो जालो अशें दिसता
आम्ही गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणटी एक रिजनलिस्टीक पक्ष म्हणून आम्ही स्थापन केल्लो. हय इलेक्शनाच्या पयलींच स्थापन केल्लो. 2016 23 जानेवारी आम्ही म्हळ्यार ओपिनियन पोलाच्या दिसा आमी ते स्थापन केल्लो. एक वर्सान आमी एक रिजनलिस्टीक सेंटिमेंट आनी गोंयकारपण सादो स्लोगन घेवन फुडें गेले. आमी 4 सीट लढले आणि 3 सीट जिखले. सो आमची स्ट्रायक रेट 75% झाली. आता हे जे 4 सीट आम्ही लढले ते बीजेपी, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी या तिनूय पक्षांच्या विरुद्ध लढले. कित्याक तिनूय पक्षांनी आमचे कडेन कसलेंच गठबंधन नाजाल्यार प्री पोल अलायन्स करपाक तयारी कोणाची नाशिल्ली. ताजे मागीर जे आमी केलें, जे मनोहर पर्रीकाराक हाडपाचें केलें, हें खूब लोकांक विचित्र अशें दिसलें. कित्याक जो बीजेपीच्या अगेन्स्ट उलयतालो तो बीजेपी बरोबर गेलो कसो काय. पूण काँग्रेसीन तेन्ना विचार करूंक जाय आशिल्लो की ज्यांचेर आमी कॅन्डिडेट घाल्या, ज्यांचेर आमी म्हणलां की ते जिखल्यार पसून आमी तांकां घेवचे ना म्हणून, तांचे कडच्यान तुमी सपोर्ट कसो एक्सपेक्ट करताले. आनी हाजें उत्तर म्हाका दिसता बरे भशेन दिग्विजय सिंगान दिल्लें आहा पयर, की लुईजीन फालेरान आनी आपले थोडे फ्रेंड जे आसात आमी हे प्री पोल अलायन्स जावपाचें आडमेळे हाडले आनी ताजे खातीरूच हिस्ट्री वूड हॅव बीन डिफरंट म्हणून हो दिग्विजय सिंगाचो ही ट्वीट आसा. सो हाजेर अशें क्लियर कट कळटा की लुईजीन फालेर म्हणटा तो पयलींच्यान बीजेपी बरोबरच आशिल्लो. 2017 इलेक्शनाचे पयलीं बीजेपी बरोबर आशिल्लो आनी आतांय आसा. आता आमचे पक्षाचे पळय आमी जिखले, आमी पर्रीकाराक हाडलो आनी पर्रीकाराचेर आमी अट घाली की हो बीजेपी सरकार न्ही, हो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाच्या आधारीत गोंयकारपणाचो सरकार. आमी पक्ष स्थापन करचे पयलीं गोंयकारपण म्हणटे पॉलिटिकल डिस्कोर्सान नाशिल्लेंच. आज गोंयकारपण म्हणून पेपर येता, आज गोंयकारपणाची फकाणां करतात, आज गोंयकारपण इज अ टर्म कॉमनली युज्ड इन गोवन पॉलिटिक्स. हे आमच्या खातीर जालें, एटलीस्ट दॅट क्रेडीट वी कॅन टेक. आनी ते घेवपा खातीर आमी खूब वस्तूय केल्यो. जेन्ना बीजेपीन माड म्हणटा ते तण करपाचे चिंतले तेन्ना आमी तो माड झाडूच न्ही पूण आमचो स्टेट ट्री करतले अशें आमी उतर दिलें आनी तें आमी रोखडेंच केलें. ताजे मागीर खूब वस्तू केल्यो ज्यो सेक्युलर आनी सिन्क्रॅटीक गोंयचें कल्चर हे राखपा खातीर आशिल्ल्यो. जेन्ना बीफ बॅन देशभर डिक्लेअर जालो तेन्ना पर्रीकारान हांगा एनावन्स केलें की गोंयांत तो जावचो ना म्हणून. जेन्ना आमी वेली एक ओल्ड पादवीकाराक पुलिसेन मारिल्लो आनी तांचेरूच केस घाल्ली अटेम्प्ट टू मर्डर, ही सेक्शन आमी डायल्यूट करतले म्हणून 5 वर्सां तेन्नाचे आमदार बेंजामीन तो सिल्वा ताच्यान ते करूंक जावंक ना, ते आमी धपक्याक केले. सो अश्यो वस्तू आमी टायम बाउंड करीत रावले. आता दुर्दैवान पर्रीकाराक कॅन्सर जालो आनी कॅन्सर जावन आमकां अशें दिसलें की आमी ताचो घात करप ना. जेन्ना दुयेंत आसता तेन्ना घात करप न्ही हेंय गोंयकारपणान बसना म्हणून. सो आमी ताचो घात केलो ना आनी ताजे बरोबर रावले. जेन्ना तो भायर पडलो आनी जेन्ना तांणी हो एक एक्सिडेंटल मुख्यमंत्री नॉमिनेट केलो तेन्ना आमी खरें भायर सरूंक जाय आशिल्ले. आमचे दोनूय दुसरे आमदार आशिल्ले तांकां मंत्री जाल्ले, ते पयलेंदा आमदार जाले आनी आमदारकीचो सोपूत घेवचे पयलीं मंत्रीपदाचो सोपूत तांणी घेतलो. थोडी तांकां चटकूय लागिल्ली की हो आमी हे मंत्रीपद आमी सोडचे न्ही म्हणून. संवय जाल्ली पक्षाची गाडी हे ते. हांवें मंत्री म्हणून गाडी घेवंक नाशिल्ली, घर घेवंक नाशिल्लें आनी म्हजें आज आसा तशेंच म्हजें लायफ तेन्नाय आशिल्लें. हांवें तांकां सांगिल्लें की पर्रीकार म्हणटा आमी भायर सरुया, आमी तांचे अगेन्स्ट वचचे न्ही, आमी तांचे फॉर वचचे न्ही, आमी भायर सरून रावया. पूण तेन्ना आमचे भितर ती युनॅनिमिटी जाली ना आनी ती आमकां दिसता एक. पूण आनीकय एक जाता की हे मागीरची गजाल. पयली गजाल जेन्ना तुमी बीजेपी बरोबर गेले गोवा फॉरवर्ड, तुमच्या पक्षान एक अस्वस्थताय आशिल्ली. हय पक्षानूच न्ही, गोंयांत आशिल्ली, आमच्या फॅमिलीन आशिल्ली, सगळ्याक आशिल्ली. अस्वस्थता आसतलीच कित्याक एक क्वांटम लीप तो आनी भलतेच एक राजकीय पावल ते. बरोबर. सो तें जातलेंच पूण इट वॉज नॉट कंप्लिटली अनएक्सपेक्टेड. कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन आशिल्लें तेन्नाच्यान की एमजी पार्टी फोडून एमजीचे 2 आमदार तांकां पयशे दिवन तांकां काँग्रेसीन घेवप, काँग्रेसीचे 17, एक चर्चिल 18, हे 2 एमजीचे फुटीर आमदार 20 आनी तांचे बरोबर 2 इंडिपेंडंट आमदार अशें घेवन आमकां भायर दवरून सुदीन ढवळीकाराक भायर दवरून एक सरकार जातलो आनी सरकार करपाचो तांचो इच्छा आशिल्ली.
आतां हांव तसो प्रोएक्टीव पॉलिटिशियन, हांव 5 वर्सां तेन्ना म्हजी एज कमी आशिल्ली, सो म्हजें रिएक्शनूय तितलें फास्ट आशिल्लें. त्या रागाचे भरीर हांवें चल हांकां दाखोवया म्हणून हें दुसरें केलें. आनीकय एक शक्यता आशिल्ली, जर तूं समजा बीजेपी बरोबर वचूना जाल्यार ऑटोमॅटीक काँग्रेसचे 10-12 जाण फुटून बीजेपी गव्हर्मेंट करपाचेच. तुमकां कशे तरी ते आतां आमी ते आतां कशें आहा, ते काँग्रेसचे आतां जे फुटल्या तांकां जर विचारलें ते म्हणटा विजय थंय गेलो म्हणून आमी फुटले. सो ते ताती पयलें काय कोंबडी पयली, हे प्रश्नान आमी पडटले. सो लेट्स नॉट गेट इन टू दॅट. आमी आमचें जस्टिफिकेशन अशें आहा की आमी पर्रीकाराक जो हाडलो, हो पर्रीकार म्हणटा तो बाय एंड लार्ज तसो ताजो नेचर क्वायट सेक्युलर, इगर्जे बरोबर ताजें रिलेशन तशें बरें आशिल्लें आनी आमचो ताजेर प्रेशर आशिल्लो, तो अशें तशें चड केल्लें जाल्यार आमी भायर सरपाचें आनी सरकार उडोवपाचें ही आमची कापालदाद आसा, ही ताकाय खबर आशिल्ली. सो वी कूड कन्फायन हिम टू द लिमिट्स ऑफ गोंयकारपण, वीच हाजे कडेन करूंक जायना. दीस फेलो इज अ काव बॉय. हाका पावर मेळ्ळ्या, हाका एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स कांयच ना. पावर मेळ्ळ्या ताजो दुरुपयोग कसो करप, कितेंय करप जें आज चल्लां, जें हें ताज्या हातान जातलें हें म्हाका दिशिल्लें. आनी ताजे खातीर हांवें एकदां पर्रीकाराक विचारलेलें की तूं अशें तशें जर कितें जालें जाल्यार तुज्या मनान कितें आसा काय म्हणून. हें धैर्य और गट्स एका मनशाक जो सिंक जाता ते विचारपाक कोणाक नाशिल्लें. बट आय हॅड टू स्पीक बिकॉज आय स्पोक फॉर अदर्स ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर माय सेल्फ. सो ताका हांवें क्लॅरिटी दी, तुजे मनान कितें आहा. तो म्हणलो आपली तकली तेन्ना चलना, ते आपल्याक आय मीन पेन. सो आमी ताका विचारलें अशें जर आसा सिच्युएशन जाल्यार तूं प्रमोद सावंताक करपाक सोदता काय म्हणून. सो ताणें म्हाका तेन्ना विचारलें ताका ही कुवत आसा काय म्हणून. कुवत म्हणटा तें उतर म्हजें न्ही, कुवत हें ताजेंच उतर. आनी ताणें म्हाका विचारलेलें विटनेस आहात जे लोक ज्यांच्या फुडें विचारलेले. सो प्रमोद सावंतान कशें तरी आपले हायकमांडाक कितें तरी सांगून आपले RSSचो लिंक दाखोवन बी तो मुख्यमंत्री जालो. तो जातकर आमी ते स्वाभाविक एक पळयलां, प्रमोद सावंत जर जावना जाल्यार कोण जातलो, कारण तांचे कडेन तांचें एक दुर्दैव. श्रीपाद नायक जावपाक शकतालो. अमित शाक तेन्ना श्रीपाद नायक जावचो अशें दिशिल्लें आनी म्हाका ताणें तेन्ना विचारलेलें. फक्त एक तातूंत इश्यू जालो म्हणटा तो लोकसभेचो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी गोंयाक तेन्ना 1.5 वर्सां एक टेम्पररी राजकारण चलतालें, टेम्पररी अरेंजमेंट. सो हांवें ताका एक क्लियर म्हणलेलें, तूं जर ताका करूंक सोदता जाल्यार ताका लोकसभेचो कॅन्डिडेट म्हणून काड. तुमच्या आमदारां भितरले एक मनशाक लोकसभा तिकीट दी आनी ताजे आमदारकीच्या सिटाचेर ताका उबो कर. सो दोनूय वस्तू सेटल जाल्यो एक धपक्याक. तुमचो MP कॅन्डिडेट श्रीपादा शिवाय दुसरो कोण तरी जालो आनी श्रीपाद भाऊ मुख्यमंत्री जालो. पर्रीकाराचे मागीर श्रीपाद भाऊ जावप हें एक तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार बीजेपीतले स्वाभाविक, बिकॉज ते दोगूय जाण आनी BJP म्हणटा ती हांगा स्थापन केली. आज आयची BJP ह्या BJPन दोगांयचे चिरंजीवाक तिकीट मेळ्ळा म्हणल्यार BJP इज नो लॉंगर अ पार्टी विथ अ डिफरन्स, इट इज अ डिफरंट पार्टी इन गोवा नाव. आतां ही BJP आतां कसली, ही BJP कसली हाजे वचपा वेळार ताजे पयलीं एक प्रश्न काडटा हांव, तुमकां जेन्ना गोवा फॉरवर्डाक काडले मंत्रिमंडळांत हें कितें हे चॅकमेट तुमी तांचे परत वयर सरताले, BJPक तुमी गोवा फॉरवर्ड थ्रेट जावंक शकताले किंवा तुम्ही परत काँग्रेसी कडेन वतले, फुडें BJP वाडपाक तांकां त्रास, हे काय तुजे बद्दलची एक पर्सनल दुस्मान काय? म्हजे प्रमोद सावंता कडेन ते मनसर रिलेशन कॅबिनेटान आसतना बरें आशिल्लें. केन्नाच कारण न्ही तूं बरें म्हणटा पूण आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा कॅबिनेटीन भितर तूं ताजो इन्सल्ट करता अशे तरेचें, तूं ताका आयकना, तूं अधिकाऱ्या कडेन एकल्यान तरी आमकां सांगता तूं अधिकाऱ्या कडेन डायरेक्ट उलयता आनी मुख्यमंत्री कमी पडटा. ना मुख्यमंत्री कमी पडटा हे तेन्नाचो चीफ सेक्रेटरी ताणेच एकदां सांगलें विजय साहब को उसकी जानकारी ज्यादा है उनको बात करने दो. एक फॉरेस्टाचो इश्यू आशिल्लो. तो इश्यू असो की हांव ताजे कडेन केन्ना थंय झगड नाशिल्लो. हांव ताका ऑन द कॉन्ट्ररी ताका प्रोटेक्ट करतालो फ्रॉम द अदर्स वेर पीपल लायक रोहन खंवटो ताजे डायरेक्ट चडटालो इन द कॅबिनेट. हें जावंकूच जाय, हें जावंक जाय, तें जावंक जाय. म्हजें तशें ताजे कडेन वायट नाशिल्लें आनी म्हजें जर वायट आशिल्लें हांव ताजेर रावत नाशिल्लो. हांव तसो सेल्फ रिस्पेक्टाचो मनीस. म्हाका जर दिसता की तो म्हजे कडेन खेळटा तो म्हाका काडा म्हणसर हांव रावनाशिल्लो, हांव भायर सरपाचो. हें एक जालें. दुसरें स्वाभावीक आहा की ताका एडमिनिस्ट्रेटीव एक्युमेन ना.
ताका कसलेच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपिरियन्स ना. ताणें फक्त कमिशन थंय GSIDCचो वायस चेअरमॅन म्हणून घेतला, जे एक फास्ट ट्रॅक स्पेशल पर्पज व्हेकल केल्लें फॉर फास्ट ट्रॅक डेव्हलपमेंट. तातूंत कमिशन खावप हें केन्ना कोणें चिंतूंकूच नाशिल्लें. तातूंत कमिशन हाडपी मनीस हो. सो ताका कितें एक्सपिरियन्स, ताका फक्त मेजपाचें. आतां तो ट्रिपी मेजता. पर्सनल हाका लागून ताणी तुमकां काडले कितें पर्सनल आसूंक शकता. म्हाका एकदां पार्टीन एक फंक्शनरी सांगतालो तांच्या की ना आमी तुजे कडेन सांगिल्लें की एक मंत्री तुका आमी एडजस्ट करतात. ते खरें. सतीश धोंड आनीक प्रमोद सावंतान म्हाका एकदां म्हणलें की तुमी एक मंत्री काडात. तांकां विनोद पालेकराक काडपाचो आशिल्लो. विनोद पालेकर तेन्ना थंय नाशिल्लो. सो हांवें ताका सांगलें ताजे कडेन उलोवया, पळोवया. पूण म्हाका अशें दिशिल्लें की हें एक पयलें मुनीर जेन्ना भितर सरता तेन्ना एक पयलीं बीळ मारून चॅक करता. पयलीं ते विनोदाक काड म्हणपाचें, मागीर जयेशाक काड म्हणपाचें. हांवें 2 भंडारी समाजाचे आमदार केले आनी दोनाकूय मंत्री केले. भंडारी समाज आज खंयचे आम आदमी बरोबर आसूं वा कोणा बरोबर आसूं, टू माय क्रेडिट आय मेड देम मिनिस्टर्स इवन बिफोर दे वर स्वर्न इन एज MLAs. तांकां सॅक्रिफायस करपाक हांव तयारूच नाशिल्लो. इवन एट द बिगिनींग जेन्ना 2च मंत्रीपदां आमकां मेळटा म्हणलें, हांवें सांगिल्लें तांकां कर, नाजाल्यार तांकां सांगचें जयेशान आन्सर दिवचें, विनोदान आन्सर दिवचें. हांवें म्हणलें हांव ना तें. पूण तें तांकां आयकुपाक कांय तें नाशिल्लें, कित्याक थंय खंयचेच ते वाटाघाटीन ते तशे डायरेक्टली इनवॉल्व नाशिल्ले. सो तांकां सॅक्रिफायस करप आनी म्हजी कात हांवें राखप हें म्हाका नाकाच आशिल्लें. वयल्यानूय तांकां तशी इंडिकेशन आशिल्ली की म्हाका सोडून दुसऱ्यांक सगळ्यांक काडा म्हणून. पूण ते म्हाका तसो सर्वायव जावपाक ह्या हातून ते कारण जालें. पूण ते एकच कारण न्ही, ते एकूच कारण न्ही. पर्सनल एनवी, इट इज जेलसी. त्या काळान तुझे अमित शाह कडेन संबंध बरे आशिल्ले. आनीक हालींच तुजी 31 कोटीची कामां हांगा मंजूर जाल्यां, ती अमित शाहान करपाक लायली अशे तरेची चर्चा बीजेपीन चलताली. ना अमित शाह कडेन म्हजें जेन्ना हांव NDAन आशिल्लो, मंत्री आशिल्लो, तेन्ना हांवें ताजे खातीर ताजे कडेन म्हणजे हांव उलयतालो. जेन्ना पर्रीकार दुयेंत जालो तेन्ना म्हाकाय ताणें आपोवन म्हाका ताणें ऑफरूय दिल्ल्यो. खूब वस्तू तो उलयल्ल्यो. ह्यो आतां प्रायवेट त्यो आतां उलोवन फायदो ना. बट विथ रिगार्ड टू द पॉलिटिकल फ्युचर ऑफ गोवा फॉरवर्ड एज वेल एज मी, बट आय हॅड रिफ्युज्ड इट. आय सेड नो, हांव तुमचे बरोबर येवंक शकना. आमची विचारधारा दुसरी आसा, आमची आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस आसात आनी आमी एक स्टॉप गॅप अरेंजमेंट केला. हांव तें फुडें परमनंट करूंक सोदना हें हांवें तांकां सांगिल्लें. म्हजें रिलेशन बरें आशिल्लें. फ्रांसीस डिसोजाच्या चल्याक जोशुआक हें तिकीट कोणूच दिवंक सोदनाशिल्लें. हांकां क्रिस्तांवांक तिकीट दिवपाची ना हें क्लियर आशिल्लें. तेन्ना हांवें थंय उतर घालून ताजी ती तिकीट केल्ली. हें ताकाय खबर आसा, अमित शाहकूय खबर आहा, आनी विटनस हातून विनय तेंडुलकर आहा हें ताकाय खबर आहा. एक नोट हांवें विनय तेंडुलकरा कडच्यान धाडून दिल्ली. सो ह्यो सगळ्यो वस्तू दीज आर फॉर द हिस्ट्री. अशें जालें की आमकां काडलें कितें सांगून की करप्शन करतात म्हणून. आज 2 वर्सां जालीं. जुलय 2019 आमकां काडिल्लें, जुलय 2020, जुलय 2021, आतां 2.5 वर्सां जालीं. 2.5 वर्सान आमचेर एक कंप्लेंट ना करप्शनाची. फॉरगेट अबाउट एनी इन्व्हेस्टिगेशन, कंप्लेंट ना. अशें कितें तरी आमचे गोंयकार घराचेर फॅब्रिकेटेड कंप्लेंट घाल आनी घाल असले पोचेक कंप्लेंटी केल्ल्यो आहा. आमी येतात काय म्हणून पांया कडेन पळोवपाक. आमी ते पांया कडेन वचपाचे मनीस न्ही. वी वील फायट इट बिकॉज दीज आर फॅब्रिकेटेड केसीस. ओपोजिशनाक आमचे देशाच्या राजकारणान ओपोजिशनाकूय जागो आसा. हें वाजपेयीन तांचे सांगिल्लें आहा. हें पयलींच्यान जालां की लेट यू मे हॅव युअर वे बट लेट अस हॅव अवर सेम. सो हांव ओपोजिशन राजकारणान चड तसो कम्फर्टेबल आहा. म्हणजे 10 वर्सांनी 8 वर्सां हांवें ओपोजिशन राजकारण केल्लें आहा आनी म्हजेर कसलोच फरक पडना. आमी विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष हांचे कडेन उलयतात. तांकां पक्षांतल्यान म्हणजे भाजप सरकारच्या तेक्या खाला घडिल्ल्या सरकारांतल्यान तांकां कित्याक काडलें ह्या विशयाचेर आमी आतां उलयले. महत्वाचें आयडियोलॉजिकल, ते सतत म्हणटात आयडियोलॉजिकल गोंयकारपण. हे आयडियोलॉजी म्हळ्यार कितें? ह्या आयडियोलॉजीक लागून तांकां वेगळे रावचें कित्याक दिसता? आनी हे आयडियोलॉजी घेवन ते काँग्रेसी बरोबर जे गेल्यात ताचो फ्युचर कितें? आमी ह्या विशयाचेर तांचे कडेन चर्चा करपाचे आहात. पूण रावात, आमी ल्हानसो घेतात एक ब्रेक. ह्या ब्रेका उपरांत ही मुलाखत परत चालू करतली. नमस्कार. गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय यांच्याकडे आम्ही चर्चा करतात.
गोमंतक टीव्हीची एक एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत आसा आणि विजय सरदेसाय कडेन आमी पयल्या टप्प्यान पळयलें ते काँग्रेसी बरोबर आनी बीजेपी बरोबर इक्वल डिस्टन्स आशिल्लें. तांकां दिसलें पर्रेकाराक हांगा आपोवन सरकार स्थापन करपा जाय. तांणी स्वता ते म्हणटात काही बंधनां कांय अटी पर्रेकाराक घाल्ल्यो. ताजे नंतर जे पळय कितें घुसपागोळ जालो ताजेरूय तांणी उजवाड घालो आनी आमी आयिल्ले गोंयकारपण ही आयडियोलॉजी. ह्या आयडियोलॉजी म्हळ्यार कितें हो प्रश्न म्हजो तांकां फुडलो प्रश्न आसा. अशें कितें घडटा आयडियोलॉजी? कारण आयडियोलॉजी म्हणपी आनी प्रखर टिकाकार बीजेपीचे कितलेशेच रोहन खंवटे बीजेपी बरोबर वता. पयले दीस तो तांच्या अगेन्स्ट उलयता, दुसरे दिसा साळगांवकार तुमचो आमदार वता, तुमचो दुसरो आमदारय तांकां तांचे कडेन लागीं वचपाक भाशा तांचे कडेन वता, मुख्यमंत्र्याक मेळटा. हें आयडियोलॉजी कितें अशें जें आनी जे फुडाराक गोंयाक पॉलिटिकली वेगळेपण दितलें. पळय गोंयांत आमी सगळे जाणा की ब्रँड गोवा म्हणून जो आसा इट सेल्स. गोंयान एक गोवा इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लँड बिटवीन सिंधुदुर्ग एंड कारवार. गोवा इज दॅट स्टेट वीच सेल्स अँड ब्रँड गोवा सेल्स. आतां गोंयचें नांव वापरून फायदो कोणाक जाता? हो गोंयकाराक जाता, स्थानीक गोंयकाराक जाता. हें जावपाक जाय आशिल्लें. गोंयच्या नांवाचें जो फायदो जाता हें स्थानीक गोंयकाराक जावंक जाय. ही आमची आयडियोलॉजी. म्हणल्यार गोंय गोंयकारांच्या फायद्याचें आसूंक जाय. आज जें सगळें जाता, सगळे सेक्टर तूं पळय, मायनींग वीच आर द मेन स्टे ऑफ अवर इकॉनॉमी, टुरिजम, मागीर एंटरटेनमेंट, मागीर कजिनोज, कितें उलय तूं, एनीथींग इज बींग ऑल कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसायड. आनी गोंयचो मनीस पुर्तुगेजान तो पासपोर्ट दिला म्हणून सोडून गोंय सोडून वता. सो गोंय कोणा खातीर? गोंयकारा खातीर काय आनी कोणा खातीर? बरें, गोंय राखपा खातीर प्रदुशणाचेर इश्यू, जो एनवायरमेंटली डिग्रेडींग प्रोजेक्ट्स जे आहा, हे तन्मार नाल्यार तुगे डबल ट्रॅकिंग, हे प्रोजेक्ट्स कोण हाडटा? सो एक पॉलिटिकल आयडियोलॉजी जे गोंयाक राखता फक्त गोंयचे चिंतून, गोंयकारांचे चिंतून. गोंयकाराचो जो अर्थ, हांव रिव्होल्युशनरी गोवनाची भाशा उलयना की भायल्यांक धांवडावया. एक हेट्रेडाचें राजकारण न्ही, की जो गोंयांत आसा, गोंयांत रावता, गोंयचो मतदार आसा आनी तो भायलो पुचो आसूं, ताणें गोंयचें कल्चर. तुवें आतां अर्थवेवस्थेचें सांगलें, दुसरे ते रिलीजन, हांगचे वेगवेगळे धर्म, सिंक्रेटीक कल्चर. पण मेन आसा तें आमचें कल्चर. गोंयकारपण म्हळ्यार कितें इज नॉट ओन्ली द वे ऑफ लायफ, इट इज ऑल्सो अवर कल्चर, इट इज अवर ट्रेडिशन, दायज आमचें कितें आहा हें सगळें ताणें आपणावपाक जाय. हांगा येवन भंगरा चल्लो, ओ बिल्डिंग्यो बांदल्यो गुडगांव भशेन. हांव टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर आसतना हांवें तें इन्सिस्टेड दॅट आर्किटेक्चर, इंडो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर जें आमचें आहा तें जितें उरूंक जाय, आमची हेरिटेज जितें उरूंक जाय. सो हाजे खातीर थ्रू पॉलिसी वी हॅव टू इम्प्लिमेंट गव्हर्मेंट रुल्स बाय वीच गोवा रिमेन्स गोवा. गोवा डज नॉट बिकम येट अनदर स्टेट. FAR मेळ्ळी म्हणून बांदलें, कांयच ताजें आर्किटेक्चर प्रश्न आसा की आमी आतां हालीं कांय अशे कांय गोंयचे बद्दल आस्था आशिल्ले समाजशास्त्रज्ञ, सोशियोलॉजिस्ट तांचे कडेन उलयतात. आमकां बस चुकली अशें तांचें म्हणणें आहा. बस चुकली केन्ना? गोंय जेन्ना मुक्त जालें तेन्ना नेहरू गोंया खातीर सामको प्रेमान आशिल्लो. त्या वेळार जर हें अशें मागिल्लें की आमकां काश्मीर टायप वेगळें दवरात जाल्यार आज कोण दिवपा ना स्पेशल स्टेटस. हाजेर फक्त इलेक्शना वेळार चर्चा जाता, पूण खरें अशे तरेचे कोण दिवपाची परिस्थिती ना. कारण काश्मीरा सारखे स्पेशल स्टेटस काडटात. स्पेशल स्टेटस भारताच्या संविधानान आनी बीजेपी आसतना कोणाकूच मेळचो ना. स्पेशल स्टेटस आहा तो तांकां, बीजेपी पार्टीक आनी एक 4-5 क्रोनी कॅपिटलिस्टांक. स्पेशल स्टेटस लोकांक आनी एक समुदायाक मेळचोच ना. कशें करप अशें की बेजिकली हे जे कोण आसात, जे कोण तुका ओपिनियन दिता, दे लूक एट होपलेस सिच्युएशन. आय एम लुकिंग एट इट एज होप. पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल. सो जें कितें आसा गोंयचें तें साल्वार करून दवरून वचून मेरेन ब्रँड गोवा सेल्स. पळय तूं कितेंय सांग, गोंयांत एक कोण बिझनेस घालता, भायले लोक गोंया कित्याक येतात? कित्याक गोंयांत धंदो आहा. गोंयचे मनीस गोंयच्यान कित्याक वता? कित्याक गोंयचो सरकार तांकां प्रोटेक्ट करना की हे धंद्यान तुका पयलो बेनिफीट आसूंक जाय. हे तांकां प्रोटेक्ट करना. गोंयचे बिझनेसमॅनांक प्रोटेक्ट करना, गोंयचे बिल्डरांक प्रोटेक्ट करना, गोंयचे इंडस्ट्रियलिस्टांक प्रोटेक्ट करना, गोंयचे एंटरटेनरांक. तूं ह्याच कारणां खातीर बीजेपीक ओपोज करता? हांव बीजेपीक ओपोज करता कित्याक आयची बीजेपीक हें डबल इंजीन म्हणून जें आहा तें गोंयांत फेल जाल्लें आहा. पयलीं म्हणटा तो प्रमोद सावंताक गोंयचें कांयच खबर ना. हांव सावंतवाडी सरकार कित्याक म्हणटा ताका परतो कित्याक ताजें ओपिनियन पोलान जें आमी क्लियर कट केल्लें की नो मोर मर्जर,
ताणें रिव्हर्स मर्जर प्लॅन केलो. तो जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तेन्ना थंयच्या दोडामार्गच्या लोकांनी एक रिझोल्युशन घेतलें की आमचो भुमिपुत्र मुख्यमंत्री जाला पण आमकां व्हरून गोंयांत घाल म्हणून. सो तो म्हाका एक दिसता एक दुसरें षडयंत्र चलयता की गोंयांत गोंयकारांक मायनॉरिटी करप आनी मागीर वयल्यान तांचेर चलोवप. आनी इन एनी केस तो आज कसो आहा, ही इज एट द मर्सी ऑफ द ऑफिस हायकमांड. विश्वजीत थंय उबो आहा मुख्यमंत्री जावपाक, केन्नाय ताका काडून हाका करूंक शकता. सो ही हॅज टू ओबलायज. हाऊ डज ही ओबलायज? बाय गिविंग अडानी मोर बर्थ, बाय गिविंग जिंदाल मोर परमिशन टू गेट मोर कोल, बाय अलाविंग डबल ट्रॅकिंग, बाय सेंडिंग पुलीस अँड किलिंग द फॉरेस्ट ऑफ मोले. हे सगळें तो करता कित्याक ताका तें कदेल तापोवपाक आनी पयशे जोडपाक ताका लिसेन्स जाय सेंटरा कडच्यान. सो हें राजकारण बीजेपीचें जें आहा हें घातक गोंयचे खातीर आनी गोंयचे फुडल्या पिळगे. फ्रॉम काँग्रेस ना, ना. काँग्रेसीचे अजून पर्यंत जे पळय कितें कारभार आहा तो कारभार असोच न्ही. काँग्रेसीन जमनी विकल्यो, मायनिंग मॅस केलें, टुरिजमा संदर्भात पॉलिसी ना. गोंयकारपण म्हणटा तें खरें म्हळ्यार काँग्रेसीन आतां ते म्हणटात की आमी ओपिनियन पोल आमी दिलो म्हणून. पूण ओपिनियन पोला नंतर गोंयकारपण सोंपोवपाचें जर आमी आलेख घेतलो काँग्रेस सर्वात वयर आसतली. ना पळय, एक आमी तकलेन धरूंक जाय की एक एक्सक्लुझिव्ह स्टेट जाका कांयच ना म्हळ्यार रिपब्लीक ऑफ गोवा हें जावंक शकना. वी आर पार्ट ऑफ द इंडियन युनियन. सो सर्टनली भायले लोक येतले, इन्व्हेस्टर. आतां हॉटेलां बांदपाक जाय, गोंयकारा कडेन पयसो ना, भायले मनशान येवचेच. गोंयकारा कडेन पयशे ना कशे? गोंयकार मायनी विकतात. ना मायन ओनराचे सेपरेट. मायन ओनर कशे आहा, तांकां फुकट जमीन जाय. जमीन आज फुकट मेळना तुका. सो जमनी जर एक मनीस घेतलो ओ एक भाटकार विकतलो ओ तो भाटकार हॉटेल बांदतलो. भाटकार हॉटेल बांदपाक कशें आहा? हातून जर कन्सेप्ट असो पळय, आमी सदां म्हणटात भायले जेन्ना इंडस्ट्रियलिस्ट येतात तेन्ना आमकां भंय कितें दिसता, ते भायल्या लोकांक हाडटा इतलेंच न्ही, प्रॉफिट काडटा भायर व्हरता. इन्क्लुडींग एका मायनिंग कंपनीक आमी विरोध करतले, ताणें हांगचे 5,000 कोटी काडल्यान राजस्थानाक इन्वेस्ट केले. सो आनी थंय सोंपयलें तेन्ना इंडस्ट्री सोंपली. सो त्या परस अशे तरेचे मायनिंग कंपनी हेच करता न्ही, गोंयच्यो कंपन्यो. ताणें गोंयांत कितली इन्व्हेस्टमेंट फाटल्या 20 वर्सांनी केलें तें दाखोवचें. ना सो ताजे खातीर एक पॉलिसी जाय by which you see the quantum of investment coming into the state and control it. IPB is not only giving permissions to projects in environmentally sensitive zones. It should not be that. It should be giving permissions. It should be seeing that employment is for locals. Boy, आज इतले आमी we are the 4th highest unemployed state in the country. At the same time, आमचे education parameters आमी highest आहा. So how can we be highest in education yet be lowest in employment? So that means there is a mismatch. That means the government created educational facilities but can't give jobs. So what is that which is going to give you jobs? So we should have realigned. I'm talking about realignment. I'm not talking about breaking one thing. I'm saying that knowledge economy, ही धरपाची. Goa, the brand Goa sells why? Because of its environment, because of its ecology, because of the beaches. हांगा तर साऊथ ईस्ट एशिया कॉम्प्लेक्सीस, आयव्ही लीग कॉलेजींचे सगळे आयिल्ले जे सिंगापोराक वतात. येल युनिव्हर्सिटीचो कॉम्प्लेक्स आतां सिंगापोराक येता. सो वाय नॉट हॅव इट इन गोवा? पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना हांवें ताका एक सांगिल्लें की हे मायन ओनरांक आपय, तांचे कडेन जमनी आहा, तांकां सांग आमी फक्त तुमकां परमिशन दितले पूण कंडिशन कितें? 80% एम्प्लॉयमेंट will have to be for locals other than the qualified people. एक सायंटिस्ट तो हांगा ना जाल्यार ताका भायल्यान हाडूं येता तुज्या. पूण नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हॅज टू बी फॉर लोकल्स एंड लँड इज युअर्स. वी ओनली गिव यू परमिशन. लोकल लोकांक काम करपाचें ना लोकल लोकांक आमी डोर टू डोर जे कॅन्डिडेट भोंवतात ते तांकां सामकें दोळ्यान दिसता की लोकल बावडे जॉब सोदतात. फक्त तांकां दी नॉलेज दॅट खंय जॉब अवेलेबल आहा आनी ते कसो घेवप. एक कन्सेप्ट असो आयला आनी जे काही आता नवे जे पळय ह्या विशयान विचार करतात ते मांडटात की गोवा इज लायक ए स्कॅन्डिनेवियन कंट्री. तो म्हणटा की हांगच्या लोकांक एक 3 ते 4 वरां काम करपाची इच्छा आसा. ताजे नंतर तांकां वेगवेगळे कितें कितें तांचे हॉबीज आहा, तांकां सुशेगाद रावपाक जाय, तांकां टेन्शन घेवपाचें ना म्हणून ते युरोपाक चल्ले. वाय नॉट क्रिएट सच टायप ऑफ इंडस्ट्रीज लायक हेल्थ? युरोपातल्या लोकांक हांगा येवपाचें आसा. नॉलेज इकॉनॉमी मरे, वॉट एवर दॅट एज्युकेशन ब्रिंग्स. एज्युकेशन इज लायक दॅट ओन्ली न्ही. एज्युकेशनान कितें आहा, जो टीचर आहा तो क्वॉलिफायड आसचो पडलो. ते सोडून जे कितें तुगेलें क्लरिकल जॉब हे आहा ते लोकांक जाय न्ही रे.
आणि एक आयव्ही लीग कॉलेज अमेरिकेच्यान जी येता ती बरी इट्स वेल पेईंग बरें. सेकंड यू लुक एट गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट. कोण म्हणटा आमी 1 लाख नोकऱ्यो करतले आनी 10,000 नोकऱ्यो 30,000 नोकऱ्यो खंयच्यो करतले तुमी. यू आर द मोस्ट ओव्हर एम्प्लॉयड स्टेट गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंटान इन द कंट्री. आज अशें जाल्लें आहा प्रमोद सावंताच्याच टायमार की रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करपा खातीर तो लोन घेता. खंयच्याच सरकारान आज मेरेन लोन घेवंक ना सॅलरी फारीक करपाक. आज तो लोन घेता सॅलरी फारीक करून म्हणल्यार ताणें आमचे राज्याचे दिवाळे काडले. नाही पण मागीर तुम्ही जर पावराचेर राहिल्यार हे परिस्थिती बदलता. परिस्थिती बदलूंकच जाय. पयलीं म्हणल्यार वाळपय कॅनॉट बी द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बसी जर वाळपयच्यो येवपाक लागल्यो हांव तें हॉस्पिटल बंद उडयतलो. आज मेरेन आमी हें उलोवंक ना कित्याक महामारी चालू आहा. महामारी बंद जाले नंतर आमकां तशें दिसलें हॉस्पिटल आमी बंद उडयतले. हें क्लियर. स्थानिक मनशाक नोकऱ्यो मेळूंक जाय आनी स्थानिक मनीस थंय लँड लुजर आहात. जमनी तांच्यो गेल्या 5 रुपयान स्क्वेअर मिटर तांकां जर जॉब मेळना जाल्यार आमकां हॉस्पिटलूच कित्याक जाय तें. आज तो सांत आंद्रे मतदारसंघान जो बीजेपीचो पडटलो इज बिकॉज ऑफ दॅट. ही हॅज कॉम्प्रमायज विथ द हेल्थ मिनिस्टर अँड गिवन जॉब्स टू आउटसायडर्स. आनी थंयच्या मनशाक नोकरी ना. सो जोय प्रकल्प जाता कसलोय प्रकल्प तातून जर स्थानिक मनशाक फायदो ना जाल्यार इट डज नॉट बिकम डेव्हलपमेंट. आमी एक ल्हानसो विसव घेवया. आमी आतां अजून मेरेनचे एकूण गोंयचे अर्थकारण समाजकारण हांगचे जॉब प्रॉब्लेम हाजेर उलयले. एक आतां म्हत्वाचो प्रॉब्लेम की विजयान बीजेपी कडेन नातें तोडलें. काँग्रेसी कडेन ज्या तो नातें आतां घडयता ती काँग्रेस कशी आसा हाजो तांकां विचार आसा. काँग्रेसीन कोणाक फुलयल्यात. काँग्रेस हे जे पळय आतां जिखून आयल्यात ते कितले कमिटेड काँग्रेसी कडेन आनी गोवा फॉरवर्डाचे पळय जे उबे रावले ते गोवा फॉरवर्डा कडेन कितले कमिटमेंट हो प्रश्न सामको म्हत्वाचो आसा. पूण तो मेरेन तो विचारचे आदी आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक.